हॅलो एव्हरीवन. या व्हिडिओन आम्ही लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहूड ह्या लेसनाची समरी पळयतले. ह्या लेसन जो आसा तो 2 पार्ट्सान डिवायड केला. सो ह्या व्हिडिओन आम्ही फर्स्ट पार्ट जो जावन आसा एक भुरग्याचेर, ज्या भुरग्याचें नाव आसा साहेब. सो ह्या लेसनान स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहूड कित्या खातीर म्हटला, कित्याक तांकां ल्हानपणान इन अ चाइल्डहूड डेजान जे आमी सद्या जे एज्युकेशन घेता ऑर आनीक अशी जी लायफ आमी जगतात, खेळटा, तशी तांकां मेळोंक ना बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम. सो ते जे कितें प्रॉब्लम्स आसा पळय ते आमी आयज समजून घेतले थ्रू द स्टोरी. ओके, सो जी फर्स्ट स्टोरी जी आसा ती स्टोरी साहेबाची आसा. ओके, सो एक साहेब इज अ यंग बॉय who originally from Dhaka, Bangladesh. So ह्यो एक्चुअल प्लेसीचो रावपी बांगलादेशचो आणि who migrated to Delhi with his family due to natural calamities and poverty. So तो migrate जाल्लो दिल्लीक with his family. So might be थंयसर कितें तरी कॅलेमिटीज जाले आसतल्यो, नॅचरल कॅलेमिटीज, आनी गरिबी खातीर थंय तांकां चड सर्वायव करूंक फायनान्शियली प्रॉब्लम आसा. सो ते इन दिल्ली शिफ्ट जाले. सो इन सिमापुरी ही वर्क्स एज अ रॅक पिकर. सो तो एज अ रॅक पिकर म्हणजे गार्बेज कलेक्टर असो तो थंयसर काम करतालो आनी आपले फॅमिलीक सपोर्ट करतालो तो बाय कलेक्टींग गार्बेज. सो तो कलेक्ट करतना जेन्ना ताका कितें जर सपोज मेळ्ळे, कॉयन्स मेळ्ळो, नाजाल्यार सपोज डिफरंट आमी म्हणटा ते शूज मेळ्ळे तर, जाल्यार तितून तो आपले हॅपिनस घालयतालो, म्हणजे खूश जातालो तो कितें तरी ताका कितें तरी मेळ्ळें इन द गार्बेज. सो ही अशी स्टोरी ही आसा ती साहेबाची आसा. सो एवरी मॉर्निंग the narrator sees Saheb scouring the streets with a plastic bag. So every morning narrator तेका ऑब्जर्व करतालो की साहेब डेली थंयसर पिशवी घेवन वयतालो कलेक्ट गार्बेज. सो एक दीस अशें जाता की नरेटर डेली ताका पळयता, डेली गार्बेज कलेक्ट करता. सो एक दीस ताका मेळटा आनी विचारता की तूं हेंच काम कित्याक करता, स्कुलान कित्याक वचना. सो तो साहेब जो आसा तो ताका सांगता की आपली तितली फायनान्शियल कंडिशन ना, सो आपणाक आपुणूय आनी पेरंट्साकूय हेल्प जाता म्हणून आपूण हें गार्बेज कलेक्शन करता. सो अशे तरेन आमचे फॅमिली कितें तरी इनकम मेळटा, सो आमी सर्वायव करता अशे तरेन. सो तो ताका नरेटर म्हणटा की मागीर आपूण सपोज स्कूल स्टार्ट केलें जाल्यार तूं येवपाक शकता काय विचारता. सो तो हॅपी जाता. सो लायट फेस ऑन इट म्हटला पळय. सो तेजे एक तोंडाचेर स्मायल येता, कित्याक ताका एक्चुअल वचपाचें आसलें स्कुलान, पण कशें आसा कंडिशना खातीर तेजे खंय तरी चाइल्डहूड ताका फोर्स करिनासलें. म्हणजे तेजे पेरंट्सूय तांकां खबर आसली की आमचे कडेन इतली कंडिशन ना की आपूण भुरग्यांक कितें करूं स्कुलान धाडपाची. सो अशी ताका नरेटरान ऑफर दिली की आपूण तुका स्कुलान एडमिशन दिता. सो तेजे फेस लायट अप जालो, खूश जालो तो. सो आफ्टर 2 वीक्स ऑर वीक अशें मेळ्ळो. परत इन रिटर्न जेन्ना नरेटराक साहेब जेन्ना मेळ्ळो आनी विचारलो की स्कूल केन्नाच्यान आपूण येवंक. सो नरेटर तेन्ना कन्फ्यूज जालो आनी थिंक करपाक लागलो की अरे आपूण हेका तर बेश्टेच म्हटलेलें. सो त्या टायमार नरेटरानूय थिंक केलें की ह्या भुरग्यांक अशा तरेन कितके जाण फॉल्स प्रॉमिसीस दिताय आसतले की तुका स्कुलान घालता, ओके, मागीर तुमकां आनीक कसली फॅसिलिटीज दिता, फूड दिता, अशे फॉल्स प्रॉमिसीस खूब दिता आसतले, पण एक्चुअल त्या भुरग्यांचे कोण चिंतिना अशें नरेटराक दिसलेलें. सो हांगासर तुमी वर्ड पळोवंक शकता, एम्प्टी प्रॉमिसीस तांकां दिता. सो सेम वे नरेटरानूय तशीच एम्प्टी प्रॉमीस दिल्ली, जी रियल तेणी केन्ना चिंतूंक नासलेलें, पण ताका अशीच म्हटलेलें तेणी. साहेब जो आसलो, जो रावतालो सिमापुरी, तेंच्या कडेन फक्त रेशन कार्ड आसलेलें आनी बाकीचे कांयच डॉक्युमेंट नासलेले. सो तेंचे जे रावताले थंयसरूय एक अशी एरिया आसली, आमी झोपडपट्टी एरिया म्हणटा, स्लम्स एरिया म्हणटा पळय, त्या एरियेन ते रावताले. सो आफ्टर सम डेज नरेटराक तो भुरगो दिसूंक ना. सो नरेटरान जेन्ना इन्क्वायरी केली त्या टायमार ताका कळोन येयलें की जो साहेब जो आसा तो आतां हॉटेलान कामाक लागला
आणि ताका पर डे 800 रुपीज 800 सो हॉटेलान जो साहेब जो आसा तो हॉटेलान कामाक लागला आनी ताका 800 रुपीज मंथली ही सॅलरी मेळटली, एज वेल एज ताका थंयसर सगळें फूड बीन मेळटलें. सो साहेबाचें एक्चुली पळोवंक गेलें जाल्यार तुमी म्हणटले की अशें की आतां गार्बेज कलेक्टर आसलो तो आतां खंय तरी हॉटेलान कामाक लागलो, सो तेजे खंय तरी ग्रोथ जाली बऱ्या पोजिशनाक, म्हणजे एटलिस्ट खंय तरी सॅलरी अर्न करतलो तो. पण खंय तरी नरेटर अशें स्टेट करता की हें एक्चुअल काम बरें आसा, तो करतलो काम हॉटेलान, पण तेजी जी चायल्डहूड जी आसा, लायफ जी आसली ती खंय तरी तेजी लॉस जाली. ओके, सो तेजी जी ताका जे एक्चुअल चायल्डहूडान एज्युकेशन म्हण नाजाल्यार एन्जॉयमेंट विथ फ्रेंड्स अशें म्हण ते ताका खंय तरी मिस जालें. सो तेजी लायफ जी आसा ती स्टक जाली इन लेबर वर्कूच कसो तो करपाक उरलो. सो अशे तरेन ही स्टोरी एंड जाता ऑफ साहेब. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओन आमी पळयतले द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जी स्टोरी जी आसा. ओके, सो ही रिलेटेड टू मुकेश ह्या भुरग्याची आसा. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओ आमी ती व्हिडिओ ने समरी पळयतले. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओ आमी पार्ट 2 जी स्टोरी मुकेशाची आसा, एक मुकेश जो वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्रीज, सो तेज्या रिलेटेड आसा, तोच ती आमी समरी इन नेक्स्ट व्हिडिओन पळयतले. थँक्यू.